स्टेजारी ಏನು ಬೆಸುಗ ಮನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ करता प्रार्थने बगेगा बड़वा मारा मुकार्यम का सक्ताने 1918 बुका प्रार्थना भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ट्वां सद्वनोभिर्व्यसेम देवहितं रायुः शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णोरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवदो तद्वक्तारमवदो अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
आयच्या सभा कार्यक्रमात स्वागत सांगूक एर्णाकुളം तिरुमല देवस्थान अधिकारी नवीन आर कमत्माम स्वाम्याला अनुवादानं स्वागत सांगू आमंत्रण कर. ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः. पंजाब जबुरेश श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवाकै कुलदेवदांत सन्निधानांतुई तशीच काशी मठाचे आराध्यदेव व्यास रघुपती नरसिंह देवाल सन्निधानारी साष्टांग प्रणाम करून आज आमगेल काशी मठात वृंदावनस्थ गुरुवर्य सगळं गुरुवर्य आले वृंदावनाकडे विशेष जाम सुखदेव स्वाम्याल कोच्ची वृंदावनाकडे तशीच हरिद्वार सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल वृंदावनाकडे मनसास्मरण करून वंदन करता. तशीच आज आमगेल मुखारी आमगेल विनंती स्वीकार करून आमकां वसंतोत्सव अनुवाद करून दीत आमगेम पावलेल काशी मठाधीश श्रीमद सम्यमेन स्वाम्याल चरणगंभीर साष्टांग प्रणाम करून स्वाम्याक आमगेल देव संगम कमिटी तर्फे न्ही तशीच वसंतोत्सव आघोष कमिटी तर्फे न्ही यांचे मठचे महाजना तर्फे न्ही स्वाम्या स्वागत करून आमगे पावलेले सर्व गामचे परगांवचे सर्व महाजनाके स्वागत करता. आज आमकां मस्त संतोषायक दिवस सगळे हांगा आनंदारस आहे. इतले म्हळ्यार आमगेल स्वामी आमगेल देवळांत पावले स्वाम्याक एक व्हड एक उश्मळम जें आसलें एक बरें वेलपदीन सगळे संतोषारस आहे. ते वेळार साधारण संगपस स्वाम्याल पादस्पर्श जाल्यार ते गांव धन्य अभिवृद्धी जाता म्हूण ते आमगेल गांवांत एक उत्तम उदाहरण इतले म्हळ्यार स्वाम्यान अदमजात आमगेल गांवांत पावलेल हे आगमन जालेल 2016 स्वामी अंबलमुगल सुगुणांगेम आमकां एक दर्शन देवदर्शनाक स्वामी येयलेली. तेदू स्वाम्यान आमकां आमगेल परमगुरू श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले पादूक हांगा आमकां आराधना करचे बेज स्वाम्यान हांगा प्रतिश्ठा करून दिल्ली. तशी आमकां ते दीस आमगेले दोनी स्वाम्याल पादस्पर्श हांगा जाल्ले म्हणूच जे आमकां सांगूक. ताजे उपरांत आमगेले हे गांवांत येयलेले मातम एक चेंज വളരെ व्हडले एक चेंज आमकां येयलेले. ताजे फुडेंचे ताजे उपरांत आशिल्ले आमकां चोयल्यारीच ताजे ते स्वाम्याल पादस्पर्श जाल्लेल्याचे ते एक ताजे शेष आशिल्ले ते अभिवृद्धी आमगेले महाजनाकय आमगेले देवळांत जाल्यारी व्हड एक मात येयले आसा. ते देखून हे वेळार आमी एक एक सांगून आग्रह जाता म्हळ्यार आतां स्वाम्यान आमगेले सगळं मस्त काळाचे निरंतरन जें आशिल्लें एक प्रार्थने सफल जाम आज स्वाम्यान आमकां अनुवाद करून दिल्लो आसा वसंतोत्सव. ते वसंतोत्सवांत आमगेले गामचे एक जनांनी तांगेले तन मन पूर्ण जाम अर्पण करून देवाल स्वाम्याल सेवा करून स्वाम्याले देवाले अनुग्रहाक पात्रभूत जामकां म्हूण मात सांगून आज आमकां सांगिल्ल्यान ते पूण चड उण आसल्यार स्वाम्यान क्षम कोरता म्हूण स्वाम्याच्या नामल्यार मगून अभेद दोन उत्तर अभेद. प्रथम जावन पंजाब जपुरेश श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवा नमस्कार करता. तेशींची काशी मठाचे आराधना मूर्ती व्यास रघुपतीकय नमस्कार व्यासपती देवाकय नमस्कार करता. तेशींची वृंदावनस्थ श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले पादुकांकेरी साष्टांग नमस्कार करता. आजी आमगेल विनंती स्वीकार करून हांगेन पावलेले परमपूजनीय श्रीमद सम्यमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले चरणकमलारी साष्टांग नमस्कार करता. आमकां आमी सांगताय केन्नाय आमगेल स्वामी येताय पंडदकून आमकां काशी मठ मोई एक आमगेल स्वामी म्हळ्यार भयंकर एर्णाकुळम मावळां एक प्रिती आसा एक अटॅचमेंट आसा. फुडें तवतवळी आमगेल गांवांत स्वामी येताले कॅम्प जाताले चातुर्मास जाल्लो आसा. चातुर्मास 1-2 चातुर्मास जाल्ले आमगेले उडगासाक ताज्या फुडें जावन आसुयात
मागीर अशीच वसंत उत्सवांनी जाल्ला स्वाम्यान येवन आमगेल स्वाम्यान येवन हांगा एका आमगेल समाजाक ऐक्यमत्य संतोष प्रीती सगळसिने केदाण की ते एक चिक्के एमचे स्वाम्यान एक गॅप येयने एक 25-30 वर्ष जेन्नी स्वाम्यान येवन तावळ ते गॅप येयने आमगेले एका समाजय एका केट्टाळीचे कोण सोडला वरी जाम नासता म्हळ्यार तूं सगळ्यांकय कळटा फुडें स्वाम्यान येताना बडकार दाखोवन आमी सांगताय आमगेल मोटो काशी मोटो तिरुपती वताय वे आमगेल मोटो आसा काय बिमचाना हरिद्वार हांवें आमगेल मोटो आसा आमी केन्नाय खतय जाल्यार मँगलोर आमगेन देवळ म्हणटाय खतय की स्वामी वता न्ही सगळं आमगेन म्हूण आमी सांगताय आमगेले चोयले जाल्यार एक साऊथ कॅनरा सगळे आमी आमगेन म्हणटाय ताजे पेत्तान तूं आमगे जाती आसा म्हूण दिसता आसय जाल्यार आमकां आमगेल्या आळांत हांगा न्हिनाय व्हडलो एक परिचयूय ना नॉर्थ कॅनरा सगळस आमगेल्या आळांक कांय हांगा अदीक कांय कॉन्टॅक्ट येयना आमगेल ते देवळांक कांय आमगेले गेल्ले जावनूय म्हाकाय कळना जाल्यार साऊथ कॅनरा आसीन सगळे कडेन आमी तांगा आळांक घेताय हांगा घेता आनी आमगेन देवळ म्हूण तांणी सांगताय परस्पर स्नेहू बंदम तांतू सोयरीक वर्डीक व्यापारू सगळं जाता न्ही तशी सगळे समाज आमगेने डेवलप जाले आसा आजी तसं सगळं दुसरी एक सोण आसीन दुसरी आतां आयच्या दिसा चोयल जाल्यार आमगेले समाज आमकां कळटा एर्नाकुलमा कितूल आमगेले चेड्डू युथ्स 40 वर्ष जेनी नसे चेल्ल्या चेड्डू वार्डीक जायना चेल्लेल चेड्डू जाल्यार तांकांय प्रायजान आमच्या आमगेल भयण्यांकाय कितूल जाणां लेट मॅरेज वार्डीक सोयरीक जायना म्हळ्यार एका परस्पर येता पेता आसीन कॉन्टॅक्ट आमी समाज जावन दूर गेनी आतां दुसरे ते लागीं येवन जनपदांक मनान जेन्ना आतां हांगा चोयल्यारी मनान जाता सगळ्यांकय दुसरे ते परनेच रुपान जावन नेमका म्हळ्यार नागरो सगळ्यांकय आसा आमी आतां स्वाम्याले वसंत उत्सव 9 दाखून प्रारंभ जाता आमगेल्या आळांनी चेड्डूआंनी कांय वसंत उत्सव ना जाल्यार मठान तूं आनी वसंत उत्सवा टायमार अनेक वाहनां आमी देवळांक कशी की वाहनां पुजनी जाता तशी मठांतूय अनेक वाहन आसय एक दीस एक वाहनां पुजा ना जाल्यार हवन ते सगळें जाता स्वामी ते सगळें जातरी सादारण एक पेंटे प्रसाद म्हूण दिताय पेंटे प्रसाद म्हळ्यार त्या गांवां बगेक आशिल्लो प्रसाद ते समाजाक ना त्या गांवांक अभिवृद्धी येवो म्हूण देवाले पांय पडून दिताय तावळी ताजे निमित्त आमकां सगळ्यांकय कळटा आमगेले समाज उंचार येतने आनी काही परने रुपान आमगेले कश्ट सगळं दूर जातने सगळ्यांनी आनी आमचे मुखारी सगळं हे अंतू मस्त अनेक तरेन पुजा सेवा हवन ना जाल्यार विशेषाल कुंकुमार्चना समूह कुंकुमार्चना समूह कल्याण उत्सव समूह ऊंजाल सेवा श्री पट्टाभिषेक श्री रामचंद्र पट्टाभिषेक सगळं अनेक पुजायेन ते हवन देवळांतूय मठांतूय चमकता सगळ्यांनी तांणी भाग घेवन देवाल सोम्याल हरिगुरू सेवा एकसानी करूं वसीन आमकां सगळ्यांकय एक रेयर भाग येता देवान सोम्यान दिन्या ते सगळ्यांनी विनियोगीचे कोरका म्हूण सांगून आमकां देवान सोम्यान मुखारी सगळ्यांकय मार्गनिर्देशूय आशिर्वादूय सगळें दिमकां म्हूण देवाल्या सोम्याले मागून घेता आनी हांव उलयलें ते चड उणस जाल्यार क्षम कोरका म्हणूय देवाल्या सोम्याले मागून घेवन मागीर 2 उतर रबयता प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळिल्ल्या सर्वांकय प्रितीन आशिर्वाद करतात.
आमगेल स्वाम्यांनी जन्म आहे म्हणून पावन केलो गांव यो विशेष जाम न्हू आतां सांगिना आमगेल स्वाम्याक विशेष अनुग्रह केलेलो सुकृतेन स्वाम्यांनी मस्त सुकृत संपादन करून दीव न्हू संपादन करून समाजा दिलेल तर आमगेल स्वामी सुकृतेन स्वाम्यान आमगेल स्वाम्याली सांगची आसीन खंय संस्थान आनी समाज प्रीती आसा जाल्यार सर्वय समाजा बरेंपण जाता सुकृतेन स्वाम्याने मस्त कसं उल्लंघ ना जाल्यार के उल्लंघ तो ब्रह्मसूत्र म्हणून आमगेल्या वेदव्यासान सनसनक्षर इतले सूत्र आसा न्ही ओम धातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम जन्माद्यस्यतः ओम एक सूत्र ओटू आसता न्ही 10 अक्षर इतलेच 10-15 केला वचच्या पुरो होड ना म्हणून सांगना ती जाल्यार ते सान सूत्र जाल्यार व्हडच तरचा व्हड म्हळ्यार मस्त व्हड उरता तशीच सुकृतेन स्वाम्यांनी सन सांगचें देवान आमगेल्या समाजा संपूर्ण दिल्या जाल्यार ऐक्यमत्य दिनी जाल्यार 1 घंटो उलोवया तशीच एक उतर तर स्वाम्यान समाजानीक संस्थान आसून संबंध चांग जाल्यार सर्वय जाता हें उतर आमगेल्या स्वाम्यांनी घट्टी धरलें ना बलान धरलें ना हे आमी करता जाल्यार आमगेर कर्तव्य आमी तेदूस सांगिल्लें ना हांगा आज आमकां दिसता स्वाम्याले सुकृत स्वाम्याले आश्रम स्विकार दिवसाक उडगा सामका एकडे कडे आतां सांगिल्लें देखून ते चॅप्टर सांगता आसा ती आमगेल्या स्वाम्यांनी जन्मांचे फुडें सुकृतेन स्वामी हांगा पुरा कडेन स्वाम्याले चातुर्मास जाला मागीर हांगा देखून भायर सरून चमकलेले रामेश्वर मावचे रबिल्ले मागीर खंय वच्चें न्ही आसीन मुळकी दर्शनान तूं मुळकीन तूं स्वाम्याक सन्निधान आपोनाडका चमकले रामेश्वरमान स्वामी येयनी वापास दर्शनांत पुढच्या आगेन वचून स्वामी मुळकी येयलेले जाल्यार एक्कड येयनी समज सांगिल्यार आमगेल्या स्वाम्यांनी जन्मायमचे फुडें कडे केरळान स्वामी येयलेले मागीर येता ते स्वाम्याला आश्रम जाम न्हू 1948 कोचीत मागीर सुकृतेन स्वामी मुक्त जाले मुक्त जामचे आनीक एकर खंयचेय स्वाम्यान विनंती पत्र कसं येयना मठाक स्वाम्या जाम काम म्हणून तू नाही स्वाम्यान ते गांवां वचून आशिर्वाद करून तांकां समाजाक लागीं हाडकाम ते वेळेर स्वाम्यान खंय कोणाक सांगनी आज वर्गाक मलगड स्वाम्यांनी कोणाय सांगनी मागीर सुकृतेन स्वामी मुक्त जाले मुक्त जामचे आनीक एकर खंयचेय स्वाम्यान विनंती पत्र कसं येयना मठाक स्वाम्या जाम काम म्हणून तू नाही स्वाम्यान ते गांवां वचून
आशीर्वाद करून तांकां समाजाक लागीं हाडकां ते वेळेर स्वाम्यान खंयी कोणाक सांगनी आज वर्गाक मलगड स्वाम्यांनी कोणाय सांगनी ಬೇಡಿದರೆ ನೋಡೆಯೇನೆ ಬೇಡುವೆ ಮಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮಿ ದೇವಾಲ್ ಮಾಗ್ತ್ರ ಮಾತಿನ ತುಮ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಯ್ ನಕ್ವೆ इतिहास स्वामी निमगीता तशी ताका जाय स्वामी जाल्यार हांगाचे खंयची एकडचे खंयचे एक विनंती पत्र ना मरे ऐसने एक उत्तर राधाकृष्ण नाईकानं 2005 हांगादवर निमगेन ट्रिवेंड्रमांत स्वामी स्वाम्यान कुछ येता ती आनी खंय येना ती और स्वाम्यान काढलेले उतरात निमगेन की प्रवचनांत तूं कितल गांवांत तूं दुखून आमकां विनंती पत्र रे कोची चातुर्मास जावन न्हू कन्याकुमारी जावन स्वाम्यांनी रामेश्वरम मठ आवल काडणे वचे ते वेळेर सदांत पळय लिंगीने इतल्या जामकां स्वामी आमकां आमी स्वामी जामकां आई आमकां इतल्या स्वामी आमकां खंयी ना विनंती पत्र आमीच ती कोरता स्वामी शुरवे तूं हांगा दुखून विनंती पत्र कर रे तांची कमळ दुखून हें आयकिलेलें स्वाम्याल आयकिलें नासत आजी जाल्यार हे उतर आयकिलें नासत मागीर सदांत पयन म्हळ्यार हांगा मॅनेजींग ट्रस्टी ताण विनंती करून मागीर स्वामी आपोवन हाडलो ताजे नंतर हांगा एक पळयलें न्हय हांगा पुरा लागीं गांवांतल्यान पुरा स्वाम्यान हेमका स्वाम्यान कितले त्याग केला अरे रब्बून चातुर्मास केलेलो आसा स्वाम्यांनी इथे आयकड बर जामका सनसनच असे ना स्वाम्यान कूड खंयची आसता न्हाणी खंयची आसता स्वाम्यांनी एक हे सांगून तिने मस्त त्याग करून प्रत्येक गांवां वचून राबून स्वामी जामकां म्हूण केलें स्वाम्यांनी आमकां स्वामी जाय म्हूण ह्या भागांत प्रत्येक गांवांत ताज्यान आमगेलो समाज एकड जालें सत्य केदनाय सत्य रे सत्यस्यापि हितं मुखम म्हणून सांगता ती एक सत्य केदनाय सत्य जावनू रप्तन एक सत्य धांपुका म्हणून तूं एक फट्टी मारला रे ती फट्टी वय कोरका जाल्यार आनी एक फट्टी मारका आनी एक फट्टी मारका 100 फट्टी मारका 100 फट्टी मारला रे सत्य केदनाय सत्य जानवर्तन तशे आमगेल्या स्वाम्यांनी प्रत्येक गांवांत करून वचून समाज लागीं काडलें ताचो एक उत्तम दृश्टांत हेंच स्वाम्याल उतराक गौरव दितानी आनी चलतानी ताजे निमित्त मस्त बरेपण ह्या गांवांत जालें खंडीत जाल्या आमगेल्या समाजान तूं समाजा तर्फेन सांगचे रे आमी एक हॉस्पिटल आसा म्हळ्यार तेंची कमलच्यान तूच ताजें चरित्र आमी आतां सांगूं वचना ती इत्या स्वाम्यान तें केल्लें प्रिती दिवन आनी स्वाम्यान नित्य मागून घेताले आतां सांगिन कितें म्हणल्यार देवा हे पेंटेन तूं हें करी खंयच्या तुगेले मोक्काम जाल्या कॅम्प जाल्या देवा हे पेंटेक उद्दार कर रे
आमगेल देव खंय वचून रब्बिला स्वामी खंय वचून रब्बिला की थंय वचून देवाल मागिल्या बर जाल्या पुढे पेंटे मला महाजना मात्र प्रसाद आशिल्लो 10 जाणांक मागीर स्वाम्यांनी समाजाक बर जामका तो नुटनाले हरिद्वारा वचून रबचे आनीक आमी समाजाक केद नाय तेंपणी कोरका नवें नित्य समाजाक आज कोणे आसो ना जावो कोण केला की आसता ती तांकां प्रसाद दिवचे समाजा भर करी स्वाम्यान ते वेळार एक प्रसाद दिताय रे मगीन बाबूरावून स्वाम्याला स्वामी आमकां एक प्रसाद नाका स्वाम्याला देवा मुखारी जायत रे ते वेळार स्वाम्यांनी गुरुसेवा म्हण करूं सुरू केलेली इत्या ಬೇಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನೇ ಬೇಡುವೆ ಆ ಮಾಗ್ತದಲ್ಲ ದೇವಾಲ್ ಮಾತ್ರ मागता देवा समाजा भर कर रे तंतुई एकडे ते गावा मात्र सिले पुढे ते गावा महाजना प्रसादू तो प्रसाद मागून दिताले मागिरी स्वाम्यान देवा पूज जल्ला समाजा भर कर रे सांगून गावा भर करी सांगितले नंतर स्वामी एक प्रार्थना लिख देवाल दवरताले कित्ते देवा केरळांतून आमगेल समाज आस ती मागेल्यान आसा ती मागशी आसा ती ते समाजा जाल्यार तूं बर कर रे तांकां मुखार हाडचें तशी कर रे स्वाम्यान मागताल रे सत्य सांगचें नासिना जाल्यार देवान ती प्रार्थना खंडीत स्विकार केली हे केरळाक मुखार हाडचें तशें केलें खंडीत मुखार हाडलें मागीर कारणांतर स्वामी तांतू इत्ते आजी तिकीच वापास स्वामी जाई म्हणयले त्यांच्या लारीत जातात कसल्या जाम का म्हण कळलं आता सांगीन कसं नाही आता मी अंग दुखून साऊथ केंद्राक गुर्तस साऊथ केंद्राच्या अंगाचे गुर्तस कोण केले ने कोणा निमित्त गेले ने स्वाम्याल निमित्त आज कालिकट जैल्यांत आमकां सोडू तांगेले 4 जाणांक गुर्तू जाता कितें हांगा स्वाम्याल उठवयल्यान ती परस्पर प्रीती वृद्धी करून दिलेली स्वाम्यांनी कित्या हें उतर सुकृदेन स्वाम्यान सांगेन समाजांत ऐक्यमत्य आनीक पर समाज आनी संस्थानाची प्रीती एकत्र जाल्यार सर्वेची हांग जाता तशी आनीक हे जाल्यार समाजा भितर ऐक्यमत्य की संस्थाना आनीक तशीच ही समाजाची बांधव्य देवान वृद्धी करची दिसची आमकां तशीच कसलकीय वर्षा इंचिकमलच्यांनी पंजाब जबुरेशांनी विशेष जावन आमगेले देवाल होडेक सेवा कोरका देवान सिंहासनार बसून विशेष जावन देवाल वैभव पळोवचें दिसचें आमकां आनी ते आमगेले खंयचेय पारी विशेष खंयचेय चुका मुख जालेले जाल्यार देवान क्षमापण कोरका गुरू परंपरेचेर विशेष आमगेले स्वाम्यांनी क्षमापण कोरका म्हण लेखून कसलकीय वर्षाच्यो म्हळ्यार आगामी संवत्सराच्यो वसंत मास मागून घेतल्या देवेंजलरी देवान विशेष वैभवारी आनी चंद्ररुपारी सर्वांनी ऐक्यमत्यान प्रितीन आनी खंयचे मनान संकल्प करून करताय की ते संकल्पा समजान देवान फळ दिमका म्हण व्यासरूपती नरसिंहाली तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेश आली तशीच सर्व गुरू परंपरेंत तांतूय सुकृदेन स्वाम्याल महाचैतन्यान आमगेल स्वाम्याल महाचैतन्यां कडेन प्रार्थना करून आमी रबयतात
न्यावच्या असेल वाटकून देऊन गा महाजनाने गुरु महाराज 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 गुरु महाराज
महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज
हरिः ओम